एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? हाय. सो सकाळी किती जालो 11 आले. जस्ट ब्रेकफास्ट केले, घरची कामां करून भायर सरला. आता वचपा डॉक्टराकडे. तुमकां सांगलेलें न्ही ते पोटान दुखताले म्हणून, ते कमी झाले. सो डॉक्टरान ते आपयला आणि प्लस म्हाका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बी तेन्ना कांयच दुख नासलेले. सो आयज म्हाका नेक्स्ट डेट बीन घेवंक जाय. सो जस्ट कॉल केले. नंबर मेळ्ळा आमकां 12 नंबर. सो आतां 3 नंबर गेला खंय. सो हेका म्हटलें आमच्या बॉसाक मातशें बारीक बारीक कामां आसा म्हणटा ते करुया, की थंय वचून बसच्या पेक्षा की बारीक बारीक कामां आनी ते सर करून घेवया. जस्ट म्हाका टेंडर करून घेवंक जाय. आनी म्हाका न्ही खूब जाणांनी युट्यूब फॅमिलींनी सांगलेलें की क्रेनबेरी ज्यूस पिवंक जाय खंय. हांवें शॉपार हांगा पयले हेजे कडेन ना. सो आतां लास्ट वचून पळयता हांव डेल्फिनोजान. थंय मेळा घेवन थंय मेळटा म्हणटा तशी. सो वचून थंय ते सायड 2 काम करया म्हटलें, टेंडर करून घेवया आनी ते डेल्फिनोज या मागीर डॉक्टर कडेन या. की अजून 3च नंबर गेला खंय. त्या मागीर बसून बसून न्ही वार येता. सो पयर न्ही हेणे हांसार घेवन येयल्लो, उदकच ना भितर, कातीच घेवन येयला. इतले मोठे मोठे जाला सारखे, दाट जाला सारखे. ना तांकां सांगतना सांगूंक जाय मलाई पातळ दी म्हणून. कित्याक ते नाल्ल म्हाका जेन्ना हाडलेलो पळय न्ही, म्हाका ते पयल्यारूच कळ्ळें म्हाका ते भितर उदीक नासलेलें म्हणून. इतलें उदीक मेळ्ळां म्हाका, इतलेशेच. आनी काती इतले मोठे जाला. रुची काडूंक खाता, ते काडूंकूच जायना सारके. आनी ते चड दाट ते खावपाक बरें लागना. तो म्हटलं हांव येता, पिशवी हाडला हांवें, ताका उदकाचें दी म्हणटा. आनी मातशें पातळ आसूंक जाय. कित्याक नाजाल्यार न्ही ते उदीक न्ही मातशें चेपें लागता पिवपाक. मातशें मलाई असलें न्ही ते उदीक मातशें स्वीट लागता. सो घेवन दवरया म्हटलें. आतां या म्हटलें, मागीर आनी जावचें ना मागीर ते टायम जातलो. सो 12 नंबर म्हणजे खूब टायम आहा तो. सो ओके, चला मागीर मेळटा तुमकां. सो 14 फेब्रुवारीक न्ही हें आसा, जॉनी लिवर चेडू तेजे शो आसा 14 फेब्रुवारी कला अकादमीन. या आमी. आं म्हाका खूब आवडटा ते, सामकें कॉमेडी सामकें. सो आतां आमी पावला डेल्फिनोज. आसा आनी ना दिसता न्ही, हांगा आसतलें. सो हांगा आसा पळय बीटरूट ज्यूस या. आसा क्रेनबेरी नो एडेड शुगर न्ही पळय. सो हांव न्ही फर्स्ट टायम ट्राय करता. सो एक व्हरता हांव. ओके ना किंगफिश हें एकूच आहा. कांय ना न्ही. खंयचे घे घे. टोस्ट हांवें काल ऑर्डर केल्ले हितून फ्री ब्लिंकिटांतल्यान. बरें मुगो. हय म्हाका चिकन काफ्रेल दी. हांव म्हणटा दी 3 दी. तो जाल्ले आसा. आयज न्ही रेहान येवपाचें आसा. हुबळीच्यान भायर सरला खंय न्ही. सो चिंतलें की रातचें तांकां जेवपा बी आपोवया म्हणून. पण हांगासर किंगफीश बीन कांय ना. एक व्हडलो किंगफीश आहा. तोय सामको दोळे बीन ते तांबडे आला. सो फाल्यां शिव ना इव्हेंट आहा. थर्सडे नॉनव्हेज खायना आमी. फ्रायडे आनी सॅटर्डे 2 दीस मेळटा. केन्ना वयता सॅटर्डे वयता तेमी. सो चिंतलें की आयज जेवणाक बी कितें आपोवया पण नुस्तेंच ना हांगासर. सो पळय शिवना खंय कितें ते. संडे वतलो रातचे वतलो काय. संडे बी रातचे फ्लायट न्ही दुबय. सकाळचे आपले आनी बरें संडे हय का न्ही. फ्रेश नुस्तें मेळटा. आतां जालें 26 म्हटल्यार हय. सो घेतले. म्हाका ते क्रेनबेरी ज्यूस मेळ्ळो एकूच घेतला हांवें. की हांवें ते केन्ना पिवंक ना. म्हाका टेस्ट पयलीं पळोवंक जाय. बरें आहा टेस्ट मागीर आनी हाडूंक मेळटा. ओके तेलाचे बाटली घेतला. सोंपलेले इल्लेच न्ही हांगासर. सो तेलाचे बाटली घेतला म्हणजे 5 लिटर घेतला आनी कांय ना. सो म्हाजो टायम जाल्यार मेडिसीन घेवपाचें. 11:30 जाली. ओके सो म्हटलें म्हाजें न्ही एक सकाळचे आफ्टर ब्रेकफास्ट आसता एक टॅबलेट. मागीर 11:30-12 एक टॅबलेट आसता हें असली रेड कलर. सो म्हटलें आतां घेवया. आतां टेंडर कोकोनट घेवया डायरेक्ट डॉक्टर कडेन या. हांवें म्हाजी आयडिया ही थंय बसचे पेक्षा हांगा बारीक बारीक सामान घेवपाचें आनी या म्हणून म्हाजी आयडिया ही. हो म्हणटालो ना खंय जालें. ओके चला आतां टेंडर कोण घेता मागीर वयता JMJ हॉस्पिटलान. चला. आनी म्हाका न्ही म्हाका इंस्टाग्रामार न्ही एक मेसेज केलेले. तूं प्रेग्नेंट आसतना सीट बेल्ट कशें घालता. कित्याक हांव सीट बेल्ट घालताच तुमकां खबर आहा. ओके सो दाखयता तुमकां आतां हे चान्स मेळत न्ही. सो सीट बेल्ट न्ही हांव घालताच. कितले व्हडले पोट जावं म्हाजें. हांव सीट बेल्ट घालतलें. सो दाखयता तुमकां.
ओके सीट बेल्ट अशें घालता न्ही हे केन्ना हांगा आसता पोटा कडेन सो प्रेग्नन्सी कितें जाता मातशें दापल्या कशें जाता की टायट जाता ते हे घेवपाचे आनी सकयल दवरपाचें पळय अशें सकयल कळ्ळें तुमकां न्ही पण सीट बेल्ट घालात प्रेग्नन्सीन मागीर कितले व्हडले पोट जावं घाला पण हे सकयल्ले बेल्ट आहा पळय ते सकयल दवरात काय ना सो हे हांगा आसूं न्ही एका पोटा कडेन हांगा लागना हे जसं हांगा चेस्टा कडेन येता हें सो हे पळय अशें सो हांव हे घालताच केन्नाय ओके सो तुमकां दाखोवया म्हणटा म्हाका फाटीं तरी कमेंट केलेले म्हणजे इंस्टाग्रामाक म्हाका मेसेज केलेले पळय हे सकयल येयला सो काय तुका पेन बीन काय जायना म्हणजे अशें सफोकेट जावं किंवा टायट अशें कांय जायना पळय लूज आहे पळय ओके चला या सांग पतला मलाई दे दो म्हणून आणि पाणी दादा कळटा उदीक चड असलें दी म्हणून सांग आतां सांगला हांवें वयर अशें तासन बीन हाडनाका म्हणलें तेका ते कित्याक जाता खबर अशें वयर तासन बीन हाडलें न्ही ते मागीर पिड्ड्यार जाता की हांव दिसाक एकूच पिता सो ते वयरले अशें काडून बी हाडले न्ही ते मागीर वयर न्ही अशें कुसता बीन सो मागीर हांव घरा कडेन हांव ते काडून पिता हांव ताका म्हटलें हांवें वयर बीन कांय काडनाका अशें हाड म्हटलें कितले रश पळय सर खूब जाण लोक आतां पितात ते म्हणटा पळय आपण एक नाल्ल पिलो खंय सॉरी हासार पिलो खंय हांवें म्हणलें एक कित्याक 200 पिल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना 10 पिल्यार म्हाका प्रॉब्लेम ना चाय मात पिनाका सारकें आपण एक पिलो खंय पिवूंकूच जाय हांव सदां सांगता जेन्ना तूं भायर येता न्ही राव आनी एक हासार पी तूं इतलें उदीक पिल्यार इतलें बरें हय का न्ही सो घेतला हेणें तसो हाडला तुवें ना न्ही ओके सो ते मागीर पिड्ड्यार येता ताका लागून सो जालें एक काम आतां आमी वयता डॉक्टरा कडेन आनी जेन्ना हांव बरें नासलेलें म्हणजे पोटान दुखतालें खूब अशें म्हाजे युट्यूब फॅमिली कॉल करताले मेसेज करताले खबर घेताले जसं आत्तां एक म्हाका सिंधू फ्रॉम खोर्लीम आत्तां म्हाका तिणें कॉल केले आनी खबर घेवपाक लागले कशें आसा सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक कोण पावना ना म्हणजे युट्यूब फॅमिली आमकां पावता खरेंच आं तितलो टायम काडून कॉल करता खबर घेता आनी कितें जाय सगळे जण लायफान बिजी असतात पण तरी पूण आमकां टायम दितात एक खबर घेतात अशें कर तशें कर हें खायनाका तें खायनाका म्हाका हें क्रॅनबेरी ज्युसाचें म्हाका इतलें कांय आयडिया नासलेलें म्हाका खूब जाणां सांगलें की तें पी म्हणून सो ताका लागून तुमी सांगता आनी हांव तें करता घेवन येयलें हांव वचून ओके सो चला आतां वयता आमी डॉक्टरा कडेन सो रस्त्यार न्ही अशें उदक घालतात कितें धूळ येता न्ही आतां हांगा उरला उदक घालपाचें हय दिसता की पावस पडला भशेन न्ही ओके नो म्हाका न्ही हांगासून गार्डन खूब आवडटा हें पळय सिस्टम बरें केला गुलाब बीन खूब आवडटा शेड घातलं वयर पयला पयलीं नासलेलें आतां सगळें न्यू केला बरें केला या न्ही तो पावलें हांव घरा आयले मागीर शावर घेतलें वयतना शावर बी घेवन आसलें शावर घेतलें आनी देवाची पुजा केलें पुजा हांवें केलें ओके सो सगळें बरें आसा हार्टबीट बीन चॅक केलें बेबीचें सगळें बरें आहा आतां कांय ना नेक्स्ट डेट दिला फेब्रुवारी ओके फेब्रुवारी आपयला आनी हांवें ते जस्ट आत्तां पिल्ले ज्यूस क्रॅनबेरी ज्यूस बरें आसा ज्यूस शिव मोबायल 2 घेवं मोबायल सो हांवें न्ही केन्ना ट्राय करूंक ना न्ही सो घेवपाक ते मातशें फाटीं फुडें करतालें म्हणजे बरें आसा काय ना टेस्ट पण टेस्ट न्ही एकदम बेस्ट आहा सो आतां कळ्ळें म्हाका नेक्स्ट टायम सोंपलें की शिव हाडटलो सो जस्ट एक ग्लास पिले हांवें ओके आनी आयज मेनू दाखयता काल तुका खबर न्ही हांवें ते स्वीट पोटेटो बॉयल केलेले सांजचे हांवें एक खालें अज्जी म्हणजे मात सुद्दां न्ही ते स्वीटूच ना म्हणजे अशें चेपे कशें खावपाकूच बरें लागनाले इतलें हें आहा म्हणजे मातशें तरी स्वीट आसूंक जाय न्ही स्वीट पोटेटो ते खावंक बरें लागता हें स्वीटूच ना सो मम्मी पप्पाच्या हांवें काल एक खालें आनी दवरलें फ्रिजीन सो मम्मी पप्पा आले आपूण ते हें करता म्हणून लास्ट टायम तुमकां हांवें शेअर केल्लें ते एका तुळशीच्या लग्नाक ते सोय वांटून गोड घालून ते करतात ते केलें न्ही मातशें खावंक बरें लागतलें मातशें स्वीट लागतलें न्ही सो ते मम्मीन तें करून दवरलें दाखयता तुमकां नाजाल्यार बेश्टें म्हळ्यार खावपाक जावचें ना तें सो स्वीट पोटेटो न्ही मातशें गोड आसल्यार बरें पडटा हें पळयात सो मम्मीन न्ही ते सोय वांटून न्ही गोड घालून केला सो हें तरी मातशें खावंक बरें लागतलें ओके आनी दाळ आसा दाळ केला आयज मुळे घालून केला दाळ मुळे घालून आनी म्हणजे सो पयर न्ही कल्लीचें हुमण आसलेलें सो मम्मी म्हणपाली हांव तुका दाळ करता म्हणपाली आनी कसली तरी भाजी केला दिसता मम्मीन म्हाका काय खबर ना कसली तरी भाजी केला भेंडीची भाजी केला आनी रितिकाक न्ही आतां अंडा बॉयल करतले एग बॉयल करतले सो ह्या सायडचे मेनू दाळ मुळे घालून केला दाळ सोय घालूंक ना विदाउट कोकोनट दाळ केला मम्मी कल्ली आसा कल्लीचें हुमण आसा तिका भेंड्याची भाजी केला आनी आतां हांव न्ही अंडा बॉयल करता सो हे सायडचे मेनू आमचे जेवण सिंपल ओके सो चला
अंडा बॉयल करता आणि ऋतुकाक न्ही लिंबू सरबत करून दवरूंक जाय. तो स्कुलातून आयलो न्ही आपल्याक पयलीं लिंबू सरबत दी म्हणटा. सो ताका एक करून दवरता. ओके. आनी आयज हांवें गोवन गरम मसाला ऑर्डर केला 3 पॅकेट. एक आमकां आनी एक रेनाक व्हरपाक तांकां. हें पळयात जस्ट तो आत्तां येयलो दिवन गेलो. सो चला हांव ते लिंबू सरबत करून दवरता मागीर ती की तुमकां मेळटा. ओके चला. तो सांग जाली रेडी जालें. हांव तूं म्हणटा रेडी जावंक खंय वयता. आयज हें आसा इन्विटेशन हळदी कुंकूक. खाली हांगा दवरलेलें खाता आनी हांगा दवरता. ते सकाळीं हें हाडलें न्ही चिकन पफ खालें तेणें. ओके. सो जस्ट रेडी जालें. दनपारचें अशें कांय ब्लॉग बीन करूं ना हांवें. जेयली मागीर तुमकां खबर आहा न्ही स्टडीज आसता हेजे मागीर मातशें आड पडटा. सो जालो टायम. मम्मी गेला वॉकिंगेक आनी आमचें ओवन चलना. कितें जालें कोणाक खबर. स्टार्ट बटन आसता पळय स्टार्ट बाकी सगळे जे बटन्स आहा पळय ते वर्क करता फक्त स्टार्टूच जायना. सो पफ ते बरें गरम जावना आयज बेश्टें मागीर पॅन दवरलें आनी गरम केलें. सो आयज हळदी कुंकू आसा जस्ट आमचे सकयल नेबर म्हणजे हो ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग दाखयता. आनी शिव येयला. तूं कितें वयता परत भायर. मम्मी गेला वॉकिंगेक. हां रोखडें येतलें. चल. ओके यो मरे. तो मागीर गार्डनाक वयता. यो यो वचून या. ओके बॅग घे म्हाजी बॅग. आनी हें बॅग काडून दवरला आमी भायर. हें न्ही रेनाचें. आमी दुबय गेल्ली पळय तेन्ना दुबयसून येताना रेनान एक बॅग दिल्ली आमकां. कित्याक आमचें मातशें सामान चड आसलेलें न्ही. सो हें बॅग न्ही परत ताका रिटर्न करून रेनाक म्हटलें हांगाच दवर. भितर दवरलें याद उरचें ना ताका लागून. आनी हें आसा म्हाजें बॅग. ओके चला वयता. येता येता येता. चला. रोखडेंच दूध येयलें आयज. एक दीस सोडून एक दीस दूध ऑर्डर करता आमी. ओके. ऋत्वीक न्ही की गेलें खबर चिकान. ऋत्वीक म्हाका ड्रॉप केलो हयसर म्हाजे व्हिडिओ काडलो आनी धांवलो गार्डनाक खेळपाक. रावकूच ना. आनी हांगासर न्ही हळदी कुंकूमाक न्ही अशें पाव भाजी सामोसा बी दितात. आयज तेंगे पाव भाजी आसलेले. बरी करती पाव भाजी. आयकता. पाव भाजी आसलेले. पाव भाजी आनी खीर. म्हाकाय न्ही खूब अशें लायक हळदी कुंकूम करपाक. म्हाजेकून चड लायक शिवनातात. शिव म्हाका केन्नाच्यान फोर्स करता हळदी कुंकू कर. हय म्हणटालो तो म्हाका हळदी कुंकू कर म्हणून. सो नेक्स्ट इयर हांव प्लॅन करतलें हळदी कुंकू करपाचें स्टार्ट नेक्स्ट इयरच्यान. अशें ना आतां हें दीस इयर जावचें ना. सो नेक्स्ट इयर न्ही हांव स्टार्ट करतलें. म्हाकाय खूब लायक अशें हळदी कुंकू करपाक. सो नेक्स्ट इयर. सो आतां प्रेग्नंट आहा न्ही अशें अशें कपड्यार अशें उटी घेनात. वायन बी दिता पळय अशें पल्लू आतां आमी पल्लू अशें करून घेता न्ही वायन बीन ते आतां घेनात प्रेग्नन्सीन. सो अशें हातीन घेतात. सो तिका खबर नासलें की हांव प्रेग्नंट आहा म्हणून. ती खबर ना. मागीर ती हॅप्पी जाली. चूड जाला पुरो खंय. मागीर तिणें हातीन दिलें. सो ताका लागून. सो जाल्यार आयज फाल्यां परवा एक आसा. आमच्या कॉलनीन आहा भायर अशें कांय ना. ओके. सो ऋतीक तुमकां आतां मेळचो ना. ऋतीक गेला आतां भायर गार्डनान कित्याक मम्मी वॉकिंग करपाक गेला तो गार्डनान गेला. आयज तुमकां ऋतीक मेळकूच ना ब्लॉगान. दनपारां बीन हांवें तो स्कुलातून आयलो मी कांय शूट करूं ना. सो आतां बी धांवलो. हांवें राव रे मातशें म्हटलें घरा पर्यंत ड्रॉप कर म्हाका आनी वच म्हणटा धांवलो. म्हटल्यार हांव ब्लॉग हांगाच एंड करता. करुया न्ही. शिव बसला अजून रेहान पावूंक ना. खंय पावला रेहान. लेट भायर सरला. एक्चुअली तेंचे प्लॅन आसलेले सकाळीं भायर सरपाचें. लेट भायर सरला तेमी 1:30 बीन पावतले तेमी सुशेगाद. ओके. तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. ऋती मागूंक ना येता सॉरी म्हणटा. आतां तो येतलो केन्ना खबर ना ताका लागून. सो ब्लॉग एंड करता. ओके. म्हाका एडिटींग बी करूंक जाय ताका लागून म्हटलें तो एंड करया. ओके. तो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. तू म्हण बाय. लव यू फ्रेंड म्हण रे. बाय लव यू फ्रेंड. Please do comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय. ऋतिकाच्या हांवें म्हटलें हां. चला बाय.